नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे ओकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टायम न्यूजाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळयची मुखेल खबरो वाळपय वाठारांत पिवपाच्या उदकांत सांपडली नूडल्स सारकी कीड लोकां मदीं पातळ्या भिरांतीचें वातावरण भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी उदकाचे नमुने धाडल्यात तपासणी खातीर पळसकट्टा पार्सेकार फूड्स कंपनीच्या दनयान थळाव्यांची घरां बेकायदेशीर आशिल्ल्याची केल्या कागाळ न्याय मागतात ताका लागून आमच्या आड केल्यात कागाळी मात न्याय मेळसर आंदोलन दवरतले सुरूच थळाव्यांची स्पष्ट भूमिका सेंट फ्रांसिस झेवियर यांचेर आक्षेपार्ह विधान करपी दुबावीत गौतम खट्टराक उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटलात केलो दाखल छातयेत दुखता म्हणून केल्ली कागाळ सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर आक्षेपार्ह विधान प्रकरणात गौतम खट्टराचो भाव माधव खट्टराक वास्कोच्या जेएमएफसी कोर्टान जामीन केला मंजूर 10,000च्या बॉन्डाचेर जामीन मंजूर केल्ल्याची मेळ्ळ्या माहिती सांत आंद्रे कलम 39 अ खाला जमनी रुपांतराची केस आतां पावल्या न्यायालयात सरकारान ही जमीन रद्द करपाच्या निर्णयाक उद्देशकांनी उच्च न्यायालयात दिलां आव्हान न्यायालयान राज्य सरकाराक जारी केल्या नोटीस आणि कळंगूट ट्रॅफिक सेलान लायटीचे बिल भरूंक ना म्हणून केल्या पंचायतीन वीज पुरवण बंद कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिकिराची माहिती आता खबरो विस्तारान वाळपय वाठारात एका नागरिकाच्या घरातल्या नळाच्या पिवपाच्या उदकात नूडल्स सारखी धव्या रंगाची कीड सापडल्या या प्रकाराक लागून नागरिकांमदी भिरांतीचे वातावरण निर्माण जाला तसेच उदका पुरवणेचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासल्यात हे घडणुकेक लागून भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी उदकाची पळोवणी करून उदकाचे नमुने तपासणी खातीर धाडल्यात पळयात वाळपय वाठारात एका नागरिकाच्या घरातल्या नळात पिवपाच्या उदकात नूडल्स सारखी धव्या रंगाची कीड सापडल्या या प्रकाराक लागून नागरिकांमदी भिरांतीचे वातावरण निर्माण जाला तसेच उदका पुरवणेचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासल्यात संबंधित अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग हाची दखल घेऊन पिवपाच्या उदकाची तपासणी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या काल न्हाता आसतना जेन्ना हांवें नळ ऑन केलो तेन्ना बालदेन एक किडो पडलो तेका मातसो म्हाका डावट मारलो मातसो हांवें पळयल्लो ह्या किड्याक पयलीं म्हणून हांवें हें केलें मातसो तो काडलो आनी सायडीन डब्यान घालून दवरलेलो तो एक धवो धवो आसलो मातसो म्हणून म्हाका मातसो डावट पडलो आनी लांब आसलो तेका लागून हांवें तो काडून दवरलो आनी आयज सकाळी परत तशेंच जालें बालदेन परत मेळ्ळो सो आता तुमचे ते ऑफिसर येयल्ले न्ही तेंच्यांनी चेकिंग व्हेला तेंच्यांनी कितें सांगलेलें हा तेंच्यांनी सांगलां कितें तेंच्यांनी सॅम्पल हाडलेले आहा ते आतां पणजे धाडटले म्हणटाले आनी चेक करून मागीर रिपोर्ट सांगतले म्हणटाले आता रातचो व्हेला आनी आतां सकाळी मेळ्ळा तो दोनी घेवन गेला आनी तुमकां आतां उदक पिवं नाका म्हटलें नळाचें सद्या हय सद्या नळाचें पिवं नाका म्हटलां टँकर धाडटा म्हणून सांगलां तेंचे हय सो अशे प्रकारे तुमकां आनी पयलीं केन्ना असो दिसलेलो बी ना 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 हे फर्स्ट टायम जाला फर्स्ट टायम मजगती भौशीक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित नागरिकाच्या नळाचे उदक तपासले उदकाचे कांय नमुने तांच्यांनी तपासणी खातीर व्हेल्यात उदकाचो रिपोर्ट येता म्हणसर लोकांक टँकराच्या उदकाची पुरवण करतले अशें भौशीक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगले आज आमकां कंप्लेन आयिल्ली रिगार्डींग कोण फॉरेन पार्टिकल्स उदकान मेळ्ळा म्हणून सिद्धेश च्यारी यांच्या कनेक्शनान सो आमी येवन चेक केले जाल्यार तेंच्या कनेक्शनाक आमचे जे प्रायमरी चेक टेस्ट आसता क्लोरीन ती क्लोरीन मेळटा आनी बाकीच्या कनेक्शनाक आमी चेक केल्यार क्लोरीन मेळटा पूण तरी एज अ प्रिकॉशन म्हणून आमी ती सगळी पायपलायन वॉश आवट करता आनी तांकां सांगला की आमी जो मेरेन आमचे टेस्ट दोन तीन सॅम्पलाचे आमी वॉटर सॅम्पल्स घेतले आनी टेस्ट आमी पणजे धाडटा फॉर चेकिंगेक तो जो मेरेन ते रिपोर्ट येना तो मेरेन आमी हांगा टँकर सप्लाय दितले तांकां ही एरिया बंद उदका हे एरियेचें उदक आमी स्टॉप करू अशीच प्रकारची आनी कोणा कडेन तुमकां जी कंप्लेंट ना आनी कोणाचीच कंप्लेन येवना आनी आमी सायडींच्याय कोणाची ना तेंच्याच एकट्याच्या कनेक्शनाक ही कंप्लेन आसा ओके पण राती बी तांकां मेळ्ळा परत आज सकाळी परत उदकान हय मेळ्ळा म्हणून आमी प्रिकॉशन्स घेतला की आमी ही एरिया सगळी लायन जी आसा एरियेची ती वॉश आवट करता फूल लायन वॉश आवट करतले आनी हेचें कितें आसा की ही एकूच लायन आमी सेपरेट लायन हाडल्या प्रत्येक वार्डाक वाळपयच्या टाके वयल्यान सो ह्या एका खातीर सगळ्या वाळपयक प्रॉब्लेम कांयच जावचो ना वाळपय हांगासले एका चारी कुटुंबाच्या घरान
जेन्ना नळाचें उदक चालू केलें तेन्ना घरांतल्या नळांतल्या उदकान एक कीड सापडली. ती सारकी धवीत आसलेली आनी नूडल्स सारकी आसलेली. आनी हेजी जी खबर जेन्ना गोमंतकाक कळ्ळी तेन्ना गोमंतकान हेजी तातडीन न्यूज केली आनी तेजे मागीर जे प्रशासक आसा संबंदीत खातें आसा हेंच्यांनी तातडीन हांगासर येवन भेट दिवन हेजी जे सॅम्पल आसा हे तेंच्यांनी हस्तगत केलेले आसा. सविस्तर म्हायती अशी की सिद्धे च्यारी ह्यो वाळपे हांगासर रावपी हेंच्या नळाच्या उदकाक एक कीड सापडली आनी तेजी जेन्ना काल रातची ही घटना घडलेली आनी आयज सकाळी परत तेंच्यांनी नळाचें उदक चालू केलें तेन्ना सुद्दां आयज परत तशीच प्रकारची कीड तांकां मेळिल्ली आसा. ह्या प्रकरणी वाळपय जो पाणी पुरवठा खात्याचो जो एई आसा तेंच्यांनी हांगासर घटनास्थळी येवन तेंच्यांनी पाणी केली आनी तशें जे सॅम्पल आसा रातचे आनी आयचे हे दोनूय तेंच्यांनी घेतलेले आसा आनी तेंचे जे कॅमिस्ट आसा ते सुद्दां हांगासर येयल्लो आसा आनी बाकीचे जे कर्मचारी आसा तेंच्यांनी जे सॅम्पल उदकाचे नमुने घेतलेले आसा तशेंच जे कीड आसा ती सुद्दां तेंच्यांनी हस्तगत घेतलेली आसा आनी सद्या जे सॅम्पल आसा हे तेंच्यांनी लॅबान धाडलेले आसा. तशेंच हांगासर तेंच्यांनी जे हांगातलो वाडो आसा ह्या वाड्यार उदकाची जी पुरवठो आसा तो सद्या तेंच्यांनी बंद केलेलो आसा आनी जी पायपलायन आसा ही वॉश आउट केलेली आसा. तो पर्यंत उदकाचो जे नमुनो आसा हेजे जो अहवाल येयना तो पर्यंत हांगातल्या लोकांक सद्या टँकराचें उदक दितलें. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान रिपोर्टर सपना सामंत. पार्सेकर फूड्स कंपनीच्या दनयान पळसकट्टा वाठारांतल्या थळाव्यांची घरां बेकायदेशीर आशिल्ल्याची कागाळ पंचायतीत दाखल केल्या. पार्सेकर फूड्स विरोधात आमी न्याय मागतात ताका लागून आमच्या आड ह्यो कागाळी दाखल केल्यात अशें थळाव्यांनी पत्रकार परिशद घेवन सांगलें. कंपनीच्या दनयान 18 नागरिकांचेर न्यायालयात कागाळ दाखल केल्या अशें थळावे सांगतात. ही दादागिरी आमी खपोवन घेवचे ना. निमाणो निर्णय जाय मेरेन आमचें आंदोलन चालूच उरतलें अशें थळाव्यांनी स्पश्ट केलां. मोल्या पळसकट्टा पार्सेकर फूड्स कंपनी आड आंदोलन करून थळावे लोक न्यायाची वाट पळयतात. फाटले कितलेशेच दीस जाले थळावे ह्या कंपनी आड आंदोलन करीत आसा. कांय दिसा पयलीं पंचायतीन ह्या कंपनीची पळोवणी केल्ली. उपरांत मंगळारा पार्सेकर फूड्साचो धनी प्रभंजन पार्सेकर हाका पंचायतीन कारणां दाखय नोटीस जारी केल्ली. तशेंच 7 दिसां भितर गरजेच्यो परवानग्यो सादर करपाक सांगल्या. मजगतीं कंपनीच्या धन्यान पळसकट्टा वाठारांतल्या थळाव्यांची घरां बेकायदेशीर आशिल्ल्याची कागाळ पंचायतीत दाखल केल्या अशें थळाव्यांनी पत्रकार परिशद घेवन सांगलें. आमी आंदोलनां करून न्याय मागतात ताका लागून आमच्या आड ह्यो कागाळी दाखल केल्यात. ताणें 18 नागरिकांचेर न्यायालयात कागाळ दाखल केल्या अशें थळावे सांगतात. थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण न्यायालयान कंपनीत मशिनरीची दुरुस्ती करपाक परवानगी दिल्या. आंदोलना वेळार जो रस्तो आडयल्लो तो उक्तो करचो असो आदेश न्यायालयान दिल्यान आमी तो रस्तो उक्तो केला अशें थळावे सांगता. आमकां न्याय मेळसर आमी आंदोलन सुरूच दवरतले अशी स्पश्ट भुमिका थळाव्यांनी घेतल्या. आयकात. आम्ही पळसकट्याचे विलेजर्स फाटले 25 दीस आम्ही आंदोलनाक सत्याग्रहाक बसला. पीसफूल एजिटेशन आमचे अगेन्स्ट पार्सेकर फूड. सो काल आमकां एक समन जालें. कोर्टान सिवील आमकां आपयल्लें आनी ताच्या भितर एक ऑर्डर पास केली कोर्टान, ऑनरेबल कोर्टान, की ताका जो ताजो एक्सेस रोड आहा ताजो एक्सेस दिवचो टू हीज फार्म. सो बेसिकली जर ताका परमिशन दिलेलें ते बेस्ड ऑन ताका ताचें जें मेंटेनन्स वर्क आहा तें करपाक लागून रादर दॅन ताजो प्लांट स्टार्ट करपाक कांयच परमिशन दिवंक ना बिकॉज ताचें लायसन एक्सपायर जालेलें आसा. सो इफ सपोज तो अशें कितें फॉल्स क्लेम करता जाल्यार ताचेर कोणी विश्वास करचो न्ही. कोर्टान ताका अंडर कंडिशन ताका दिला की तेणी कांयच प्लांट ते कितें स्टार्ट करूंक जायना, फक्त ताचें कितें मेंटेनन्स वर्क आहा तें तेणी करचें. आमी एज्युटेशन आमच्या फाटल्यान घेवंक ना. आमी कोर्टाच्या ऑर्डरीक रिस्पेक्ट दिवन आमचो जो प्लेस आहा तो मातसो शिफ्ट केला, थंयसरूच आसा. आतां ऑलरेडी कायद्यान आपलें काम चालू केलां न्ही. सो ऑलरेडी ताका शोकॉज गेलेली आसा, टायम पिरियड दिलेलो आसा. 30 तारखेक कोर्ट हियरींग आसा. सो आमी ज्युडिशियरीक रिस्पेक्ट दिवन आमी रावला कितें डिसिजन येतलें. सो ताच्या पयलीं आमी कांय तितलें हें करची ना. बट इन केस मेळना जाल्यार मागीर फुडलें डिसायड करतली. तशेंच आमकां आमदारूय हेल्प करता. तेणी एडमिनिस्ट्रेशनाक सांगलां की तुमी जाता तितले बेगीन कितें आहा तें तेंचें मॅटर लायक विदीन लिगल आस्पेक्ट यू ऑल सॉल्व इट. हांगासर बायलांक तो गुंडा म्हणपाक लागलो. दॅट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. आनी तशेंच तो जो केसीस घालता घरांचेर, आमी सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता आमी ह्या गांवान आमचो धनगर समाज आमी आयज येवन रावंक ना. आनी अशे लोक येवन जेन्ना खंयच्या तरी आमच्या गांवच्या लोकांक भिवयता आनी अशें सांगता की तुमी आपणाक हें करूंक दिना जाल्यार तुमची आपूण घरां डेमोलिश करता. दीस इज नॉट करेक्ट अँड दीस इज नॉट डेमोक्रेसी. बाबा तूं लिगली कर. ह्या गांवान तें अलावड ना, दॅट मिन्स अलावड ना. तूं कितें लूप होल्स आनी लोकांचे बेश्टी कितें सांगून लोकांच्या भितर भंय क्रिएट करून तुमकां जाय तें करूंक शकना. अशें कोण भायल्यान येतलो आनी आमी ज्या ह्या गांवाक जेंच्यांनी घडयला त्या घडयल्ल्या लोकांक तुमी धमकी दितात. दॅट मिन्स वी आर आर द गोवन्स खंय उरले तें.
आमचोच गाव आमचेच घर आणि आमकांच सांगता तुमची घरां मोडटा म्हणून ही खंयची दादागिरी ही खपोवन आमी तरी घेवची. बेजिकली आमचें आंदोलन आसा तें आमकां एक फायनल रिजल्ट मेळ्ळे मेरेन आमी चालूच दवरतले आंदोलन. तेच्या भायर ज्या वेन पंचायत आतां वता एट प्रेजेंट त्या वेन आमकां दिसता की हो इश्यू डेफिनेटली रिसॉल्व फास्ट जातलो, कारण तेजे जे इलिगल आशिल्ले ते इन्स्पेक्शन करून पंचायतीक ऑलरेडी इलिगल मेळिल्ले आसा आनी तेज्या थ्रू पंचायत फुडलो प्रोसिजर आमकां दिसता की फास्ट ट्रॅक करून आमकां बेगींतल्या बेगीन इश्यू रिसॉल्व जावपाक जाय एज पर स्ट्रॅटेजिकली जर गेले जाल्यार. थंय जाल्यार खंय इलिगल आसा हो सगळ्यांक कळिल्लें आसा तो इलिगल आसा आनी आयज तेकाय कळ्ळें की आपले ज्या पद्दतीन आपले अगेन्स्ट सगळो कारोबार वता त्या पद्दतीन आपुणूय शाणटा. त्या बेजिसाचेर तो आयज खंय तरी आपल्या बरोबर गांवाचेरूय फॉल्स एलिगेशन करून गांवाकूय आपूण रिवेंज घेतलो हे स्ट्रॅटेजी लावन तो फुडें वता. पूण तेका सांगपाक सोदता की तुज्या ह्या स्ट्रॅटेजीक आमी बळी पडचे ना आनी हे अशे जर लोक आसा ह्या लोकांची दादागिरी आमी खपोवनूय घेवचे ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचेर आक्षेपार्ह विधान केल्ल्या प्रकरणात अटकेत आशिल्ले दुबावीत गौतम खट्टर हाका उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटलांत दाखल केला. पर्वरी पुलीस कोटयेत आसतना छातयेत दुखता अशी कागाळ तांणी केल्ली. उपरांत ताका पुलिशेच्या बंदोबस्तांत बेगोबेग हॉस्पिटलांत व्हेलो. भलायकेच्या तपासणे उपरांत ताका हॉस्पिटलांतल्या प्रिझन वॉर्डांत दाखल केलो. सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर आक्षेपार्ह विधान प्रकरणात गौतम खट्टराचो भाव माधव खट्टराक वास्कोच्या JMFC कोर्टान जामीन मंजूर केला. न्यायालयान माधव खट्टराका 10,000च्या बॉन्डाचेर जामीन मंजूर केल्ल्याचें कळटा. हे विशींचो औपचारीक आदेश न्यायालयाच्या संकेतथळाचेर अपलोड जातलो अशी माहिती मेळ्ळ्या. Bail application of Madhav Khattar was heard by the JMFC Vasco today. It was for arguments today in the afternoon session. By 5 o'clock we are expecting an order and it is already passed by 5:30. The application has been allowed with certain conditions, 10,000 surety. The rest of the conditions I am still not exactly aware because order is not yet uploaded. But I'll be coming to know the order by tomorrow morning, exactly precisely what is the order, and the rest of the formalities would be completed by us by tomorrow. Something about the arguments? As far as our arguments were concerned, our basic contentions were that he was arrested from Dehradun and he travelled from Dehradun to Goa without being produced before the magistrate. So he was not produced within a time period of 24 hours. That was the first contention. The second contention basically was that there is a requirement as per law that a notice has to be given before either you could arrest a person in offences which are punishable up to less than 7 years. So that is not that was not complied with by the police. So there was non-compliance of a very strict procedure of law basically. So that was another contention that was very seriously raised by us. And otherwise, Madhav was a 18-year-old boy. The police came up with a version that it was Madhav who wrote the speech for Gautam, which Gautam ultimately spoke. But during investigation, again it is come very clear that speech was written by Gautam himself and spoken by Gautam. So there is absolutely no any evidence as against Madhav in the present offence. And I am happy that his bail application comes to be granted today. This is a victory day for Hindutva forces, as also it is a day to celebrate. At last, Madhav Khattar has been released on bail. In his case, it was a sheer injustice that an 18-year-old boy was arrested, he was paraded in a burqa, and finally with the efforts of advocates such as Mr. Nagesh Joshi, Mr. Ameya Prabhu Desai, we have secured this bail. There was a great contribution from Sri Ghanshyam Upadhyay from Mumbai, who was managing all drafting and the legal assistance, and Yogesh Deshpande, who was coordinating efforts of all advocates. So I congratulate Mr. Nagesh Joshi, Mr. Ameya Prabhu Desai, Mr. Ghanshyam Upadhyay and Mr. Yogesh Deshpande
a great day for all of us. Now the next round of battle starts. We will have to teach a befitting lesson to all those erring police officials who have indulged in such illegal acts. And the next petition to be filed by Madhav Khattar would take care of all these things. सांतांद्रे कलम 39 अ खाला जमनी रुपांतराची केस आता न्यायालयात पावल्या. सरकारान ही जमीन रद्द करपाच्या निर्णयाक उद्देशकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिला आणि न्यायालयान राज्य सरकाराक नोटीस जारी केल्या. आमदारांच्या आंदोलना उपरांत घेतिल्लो हो निर्णय मनमानी आणि बेकायदेशीर आसा असो दावो याचिकादारांनी केला. मजगती 6 सप्तका भितर जाप सादर करपाचो निर्देश न्यायालयान गोंय सरकार आणि TCP खात्याक दिला आणि फुडली सुनावणी 17 जूनाक जातली. आता सगळ्यांचे लक्ष या प्रकरणात सरकाराची भूमिका कितें आसतली हाचेर आसा. पळयात. सांतांद्रे मतदारसंघाचे आमदार विरेश बोरकर हांणी फेब्रुवारीन एक आमरण उपोषण केलेले आणि 39A अंडर जे आपल्या मतदारसंघान जितले प्रोजेक्टाक परमिशन दिल्ली ती रिवोक करची अशी मागणी केल्ली आणि मागीर आमरण उपोषण आसल्या कारणान मुख्यमंत्र्यान त्याची दखल घेवन ते रिवोकूय केले. आयज जे परमिशन रिवोक केले ते कशें केले आणि ताका कितें प्रोसेस फॉलो जाला ह्या सगळ्याचें उत्तर मागपा खातीर पेटिशनरान 2 गोव्यातले मोठे उद्योजक हेंच्यांनी मुंबय हायकोर्टान एक पेटिशन फायल केला आणि त्याची दखल घेवन मुंबय हायकोर्टान TCP डिपार्टमेंटाक आणि गोवा गव्हर्मेंटाक एक नोटीस इश्यू केल्या. 17 जून 2026 आता TCP डिपार्टमेंटाक विदाउट प्रायर नोटीस टू द बोथ डेव्हलपर्स तेंचे परमिशन रिवोक कशें जालें हेचें उत्तर दिवचें पडटलें. मंत्रिमंडळाच्या बसकेत कलम 39A रद्द करपाच्या विशयाचो थाराव मंजूर जायना तो मेरेन आंदोलन चालूच उरतलें अशी जाहीर शिटकावणी फाटले सुमार 2 म्हयने जाले कानार पडटाली. 39A रद्द करपा खातीर आमदार विरेश बोरकार लेगीत आमरण उपोशणाक बशिल्लो. त्या उपरांत मुखेल शार नियोजनकाराच्या अधिकृत पत्रांत सांतांद्रेंतले सगळे रुपांतर प्रस्ताव स्थगीत केल्ल्याची घोशणा जाली. सरकारान आश्वासनां पुराय करूंक ना जाल्यार ताजे परस व्हडली चळवळ घडोवन हाडटले अशी सरळ शिटकावणी आमदार बोरकारान दिल्ली. सांतांद्रे पेटिल्ली ही मशाल आता क्रांतिकारी थारतली काय एक वेगळेच मॉडर्न घेतले ते पळोवप महत्वाचे आसा. मजगती आंदोलनात आशिल्ल्या चडशा जाणांक समन्स दिवन एकल्याक पुलिशेंत आपयत आसा. आमदारांची केस घाल म्हणजे आमदारांची केस घाल जाल्यार तुमगे भुरग्यांची केस घालपाक कांय व्हडलें न्हू. एश को ही मायंड पॉयंट आपणागे भुरग्यांक घरान दवरपाचें आनी एसो प्रोटेस्टा धाडपा न्हू म्हूण ही केस आयज तेम घायल्या. हेच जाल्यार म्हाका दिसता एज अ यूथ म्हाका दिसता तेमी हें एका लागून केलां. लोकां पासत उबो रावल्ले हेजे मामलादारान तांकां संबंद धाडल्या. हेजे रिकॉर्डार सरकार खंय जाल्यार आमगे आमदारांचो आवाज बंद करूं सोदिता. हांव एकूच सांगूं सोदितां तुमकां आमचे कितले केस घाले आनी आमदारांचे कितले केस घाले आम केन्ना फाट सरपा नाय. ही आतां आमगे सरकाराक ही भिरांत लागलो आहा. तेम ती फकत आर्म्स एंड एम्युनिशन कितें घाल तेमी म्हळ्यार तूं सोमना काय हांव मोग रावतले अशें म्हणून आमी एक झगडाय आमचे गोंयच भासत आमच्या छाड्यात सदां उबे आसतले. टायम येयल्लो आसा की हेंच्या अगेन्स्ट परत एक प्रोटेस्ट करपाचो. कित्याक हांव जर म्हाज्या जाग्यार पर्सनल कॅपेसिटी सांगता जाल्यार आतांच हांगासर बसून प्रोटेस्ट करतलो आसलो. मात हे अंडर लिडरशीप आमच्या आमदाराच्या अंडर जाल्ले आसा. पाले विलेजर तेंच्यानी लिडरशीप घेवन आमच्या पार्टीन आनी आमच्या सगळ्या विलेजरांनी सपोर्ट करून हो मुवमेंट फुडें गेल्लो आसा. ताकाच लागून हे जे कितें आहा तें आतां तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करपाक जाय. तेंच्यांनी फुडाकार घेवन हे जे चल्लां स्पेशली जे होम मिनिस्ट्री चलयता जे PI ट्रान्सफर करपाचे सस्पेंड करपाचे फक्त ट्रान्सफर केल्यान ताका परत हाडलो. सो एकूय बेजिकली जी 3 डिमांड्स आसले तिनांतले एकूय डिमांड्स आमचे सक्सेसफूल जावंकूच ना. जे सांगलेले की विड्रॉ करता नाल्यार स्क्रॅप करता म्हणून सांतांद्रेचे तेगीर आतां चॅलेंज केला कोर्टान आनी मे बी ते भायर पडोंक शकता. कित्याक 30 दिसाचो टायम जावंक नासलो तें जे एप्लिकेशन घातलेले 30 दिसा पयलींच ताका विड्रॉ केल्ले ते लेटर येयल्ले. सो तेवूय आमच्या अगेन्स्ट वचोंक शकता म्हणून परत एक प्रोटेस्ट करपाची गरज आसा आनी आमदारा कडल्यान डिमांड करतले. बट आय स्ट्रॉंगली कंडेम वन्स अगेन. It is not correct upon this Mamladar or Goenkar Burgia. It is not correct that he is putting 191(3) and 191(2) on the people of Goa. I मुळे हे तुई मुझे गायला तो मुटा ना ते सगळ्यांचेर कितें नाव मुगे गायला बट इट इज
unlawful assembly meetings on all those 2,000, 3,000 people or 4,000 or 5,000 people had gathered. That means he is trying to say that all those people had gone to do a riot over there. All those people were carrying deadly weapons. Oh, goinkaranche घालतो वो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोलवा 18 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचेर 4 ते 5 जाणांनी हल्लो केल्ल्याची खट्टूक मुखार आयल्या. ह्या प्रकरणात कागाळ दाखल करूं नाका अशी धमकी संबंधित चल्याक दिल्ली, तशेंच ताच्या आवयक लेगीत बडयल्ले. ह्या प्रकरणात लाविन फर्नांडीस आनी कोलवा पुलिशेंत कागाळ दाखल केली. ह्या प्रकरणात बेगोबेग पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून अटक करपाची मागणी तांणी केल्या. घराको गेलो मामी चोवपा न्हू, मामी कॉल केल्लो. मी घराको एकलो पडो, मामीगे बायक काडली, मामीगे बायकी टुना पयशे बी आहले. सो हांव भायर सरता आसतना थिंगा तो चेडो कोण मालचो थंयच्यान तेणें 5 जाणां चेड हाडय मीन्स आनी तेगे फ्रेंडा हाडय आनी मुगे बायकी हाडयले आनी म्हाका अशें करून भितर वयले आनी गिटीचे मारला तेगे एकल्या फ्रेंडा. एकल्या हातीन दिला, एकलो मूठ मारीत आहलो तोंडाची, आख्खे नाका बी रगत ओट बी सुजलोले. मी म्हाका उबान मागीर थिंगा गेरेजीको झुमणी मारलो आनी मागीर तो डेल्ड्रो आहा तो अशें करून दूर घेवन बांदपा आहलो आनी मारपा आहलो. मागीर ती दूर काडली मगे अशें करून आख्खी घुमट्या वयल्यान. आमी जाण फुगा बी गेल्ले अशें करून आख्खे मार्क्स बी हाय मगे घुमटे. ते कितें मात तूं म्हाका म्हणपा तूं गावडूल म्हणपा लागलो. हांव गावडूल जाल्यार कोता येता. हांव आजून पासून घे घोवा बगले का म्हूण सांगिल्लें. तुगे मामा भाशेन न्हू म्हळें कुतोर म्हळें तेच म्हणटोर तेणें येतो हातोर काडलो म्हजे तकलेर मारपा आलो. कोण काण गेल तेजो काण गेल म्हणटोरी म्हजी केंसां दवरली तेन्ना वयर जावन सोकला मारली म्हाका. मुगे एरिंग बी आलो ते ना जावन मुगे कानाचे आनी मुगे तुला न्हू पयशे आलोले. हांव नुस्तें तेन्ना येयलोले आनी मुगे तितू पयशे आलो सगळे तेणी फोट मान पयशे बिश वेलेंकीन सायबीन आलो तितू फोट मान आख्खे रस्ते गेले. मुगे डॉक्युमेंट आलो गाडयेचे सगळे ते कांयच मेळना म्हाका. This should have not got delayed. She is first of all a woman. Secondly, to Gaudi Mutta, it is an atrocity act. Very next moment, FIR should have been registered. Third thing, he is just gone to 18 now. आता तो मातशे तो लियो प्रायो एज जालो मायनर जाता आलोलो. आता 18 लागोली 18 म्हण तो मेजर जाता. आता हेतू बारीक मनशाकू 4 जाण मेण मारप and no action has been taken by the police at that very moment. It was quite surprising for me. And ते मान आणि तेका रोखत येताली पुलीस स्टेशनार येयला तेदोना आनी तो इंस्टाग्रामाचेरू हांव तुका हें दाखयता तेजेरू इंस्टाग्रामाचे पुलीस स्टेशनाचे ए न्हू तो एसोलो हें घात म्हळ्यार स्नॅपचॅट घात म्हळ्यार हे स्नॅपचॅट घायला यो आनी म्हूण घात तो आतां माताय तेंकां आनी यो म्हूण स्नॅपचॅट घाता पुलीस स्टेशनाचेर रावन म्हळ्यार लॉ हॅज कॉलॅप्स्ड. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सारकें कॉलॅप्स जालो हा. पुलीस स्टेशनाचे येन स्नॅपचॅट घासपूसा न्हू कंप्लेन केलो हा. कंप्लेनंट आहा न्हू आपय नाळा आनी तुम कितें काय म्हळ्यार यो म्हूण कित्या लागो न्हू तेगे प्रायम मिनिस्टर माय मिनिस्टर म्हाका खबर ना आतां मिनिस्टर आनी सांगोच हुंय तुमकां कितें जात तें कोराय म्हूण कोणाचें कांय करूं जायना म्हूण आपणाक. सो आतां पियान कितें सांगलें तुका? पियान FIR रजिस्टर केला. सो आय एम थँकफूल टू PI विक्रम फॉर रजिस्टरिंग एन FIR अगेन्स्ट. आनी कोण ते आतां तो हुंय आय डोंट नो हू इज दिस पर्सन हो हुंयचो बाणाले हुंय नाव आय डोंट नो हू इज दिस पर्सन. आतां तेजे बरोबर हुंय आनी चौग जाण आहले सो तेय कोण ते एरेस्ट जावपाक जाय. कळंगूट पंचायतीक 16 लाख रुपये लायटीचे बिल आयिल्ले. तातूंतले 8 लाख बिल पंचायतीन भरले. उरिल्ले 8 लाख ट्रॅफिक सेलाक भरपाक लायिल्ले. हे खातीर SP DYSP मुख्यमंत्र्यांक पत्र केल्ले. तशेंच तांकां बिल भरपा खातीर 7 दिसांची मुजत दिल्ली. मात तांच्यांनी बिल भरूंक नाशिल्ल्यान पंचायतीन वीज पुरवण बंद केल्ल्याचे कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्युरान सांगले. कलंगूट ट्राफिक सेल कार्यालयात फाटल्या 6 दिसांसावन लायट नाशिल्ल्यान पुराय कामकाज ठप्प जाला. पुलिसांक मेणवाती आनी टॉर्च घेवन काम करचें पडटा. कार्यालयात लायट नाशिल्ल्यान काम करपाक आडमेळी येवपाक लागल्यात. पंचायतीन लायटीचे बिल फारीक करूंक नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती निर्माण जाल्ली म्हूण पुलिसांनी सांगिल्ले. हे विशीं पंचायतीच्या सरपंचाक विचारल्यार तांणी सांगले कलंगूट पंचायत आनी ट्राफिक सेलाचो लायटीचो मिटर एक आशिल्ल्यान पंचायतीक 16 लाखांचे बिल आयिल्ले. तातूंतले 8 लाखांचे बिल पंचायतीन फारीक केले आनी उरिल्ले बिल ट्राफिक सेलाक भरपाक सांगिल्ले. हे खातीर SP DYSP मुख्यमंत्र्याक लेगीत पत्र केल्ले पूण
तांच्यांनी कांयच कानामनार घेवंक नाशिल्ल्यान तांकां निमणें बील भरपा खातीर 7 दिसांची मुजत दिल्ली. मात तांच्यांनी तरी लेगीत बील भरूंक नाशिल्ल्यान पंचायतीन तांची वीज पुरवण बंद केल्या, अशी माहिती कलंगूटचे सरपंच जोसेफ सिटवेरान दिली. आणि आमकां अशें बिल येयलें अबाउट 16 lakhs. सो आमी तांकां डिपार्टमेंटाक सांगलें 8 लाख तुमी आमकां भरात, 8 लाख आमी फारीक केला. सो तेणी ते आयकोंक ना. आमी तेंचे DYSP, SP, IG सगळ्यांक लेटर धाडलेली. आमी इवन चीफ मिनिस्टराक लेटर धाडलेली की तांकां शिफ्ट करचें म्हणून, कित्याक सालेगांव पुलीस स्टेशन सालेगांव गेले आमचे वयर आनी हांगासर ते वेकेंट सुवात आसली. सो तुमी शिफ्ट करात म्हणून सांगलेलें हांगा आमच्या पुलीस स्टेशनाचेर. तेंय आयकोंक ना. सो ही बिलां फकत आमी फारीक करपाची लोकांनी. आतां समज तूं तांकां तालांव दिता न्हू ते तालांव तरी आमकां दिना जाल्यार आमकां कोर्टाक वयचें पडटा लोकांक. एका सांगून तांकां लेटर दिवन आमी 7 days दिले तांकां टू डू द पेमेंट म्हणून. ते करूंक ना. हांव तेंचे सुयेज काडटा. सुयेज आमी काडले. मागीर तेचे ते पोंवताले ते आमी रिपेर केले. मागीर लायटी घालपाक सगल्यो पयल्यो आमी पंचायतीन गेल्यो. आनी पंचायत आनी कितले करतले लोक म्हणून आमचे वी आर टॅक्सिंग पीपल ना. इट इज नॉट माय ओन मनी. आमी तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ते फारीक करून हाडले. तेंचे आमी वोटराला काडल्या आतां आउटस्टँडींग. सो आमी वी आर फर्म ऑन दीस. बाबा आमचे जे कितें पंचायतीचे पयशे आहा ते पंचायतीक दिया, तुमचे कितें आहा ते तुमकां दवरा. आनी असो बोबाव केला की एज इफ आमी लायट कातरल्या म्हणून. आमी लायट कातरूंक ना, आमी लायट तेची ऑफ केल्या. कलंगूट ट्रॅफिक सेल कार्यालया खातीर वेगळो लायटीचो मिटर दिवचो म्हूण पंचायती कडेन मागणी केल्ल्याचे कलंगूटचो आमदार मायकल लोबन सांगले. Kalangut traffic cell is in the premises of village panchayat of Kalangut. म्हणजे कोरियात फुटबॉल ग्राउंडान तांकां जागो दिल्लो आनी आयज हे प्रॉब्लम जाल्ले आहा की कॉमन मिटर आहा तो 50% बील म्हाका दिसता पंचायतीन फारीक करूंक जाय ऑफ द कॉमन लायटिंग एरिया जी आहा थिंगा. And 50% should be borne by the traffic cell because they are using it. There is 1 meter. So I have requested the Panchayat Sarpanch to make a separate meter only for traffic cell. And till they build their own premises or they go to the police station premises, which we are about to reconstruct. Okay, तेजे काम चालू जावपाचें. Till then, I have requested Sarpanch to connect them electricity and we will move the file to the government to pay the old areas. Around 8 lakhs is there. ना तू हे गरमेन जर 5 मिनटां लायट गेली जाल्यार रावंक जायना. ट्रॅफिक डिपार्टमेंट PI ब्रँडन म्हाका दिसता बऱ्यांचे बरें काम करता कलंगूटात आनी तो ट्रॅफिक मेंटेन करपाचो आपलो प्रयत्न करता. वत जालें कितले वत बदान जर पडलें जाल्यार ते सामके थंय रस्त्यार आसता आनी ट्रॅफिक सोडोवपाचें काम करता. आयज जर त्याच डिपार्टमेंटाक जर लायट ना जाल्यार खंय तरी ऑन ह्युमन ग्राउंड इट इज नॉट फेअर. कित्याक ही गरमी जी वाडल्या ती सोंसपा सारकी न्हू. आत्तां हांवें सरपंचाची कितें तरी बायट पळयल्यार सरपंच म्हणटा आपूण कातरला. हांव मानता तेंच्यांनी बील भरूंक नासतलें पूण सरपंच विलेज पंचायत कलंगूट सरपंच तेंची लायट कातरपाक कोण? हें काम डिपार्टमेंटाचें बील भरूंक ना जाल्यार कितें डिपार्टमेंट कातरूंक शकता. दे हॅव ऑल द रायट्स. पूण सरपंचान हें करचें न्हू आसलें. मात तरी चिंतूंक जाय आसलें हें करच्या पयलीं. कित्याक लायट ही नेसेसिटी. गोमंतक टीव्ही खातीर कलंगूटच्यान रिपोर्टर वीणा मांद्रेकर. लंच टायम न्यूज हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर.
आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. खूप मेहनतीचे काम असतं हे. सकाळी स्टार्ट जाता ते रातचे मेरेन हे काम चलता. चुकले म्हणटच तो साप तापता असो.